नमस्कार. तुमकां सगल्यांक देव बरी सांजां आवडेता. कोंकणी उलय लंडन फुलय. आवाज कम्युनिटी रेडिओ 99.8 FM सावथहॅम्प्टन UK. म्हजें नांव स्टीव फ्रँकी वारेला आनी तुमच्या मुखार सादर करता बाब जॉन आग्वेर हाणें रचलेली कविता. ताचें नांव कोंकणीची जैत उंच दवरतले. बापूय म्हाका सांगतालो खबर एक खास, सगल्या परस गिरेस म्हूण आमची कोंकणी भास. बापूय म्हाका सांगतालो खबर एक खास, सगल्या परस गिरेस म्हूण आमची कोंकणी भास. संवसाराचेर शिंपडल्या तरूय तिका आमच्याच मातयेचो वास. संवसाराचेर शिंपडल्या तरूय तिका आमच्याच मातयेचो वास. देव बरें करून देव बरो दीस दिवं, देवाक मुखार करून आमी उलयतात. सुंदर कोंकणी उलोवन लोकांक बुलयतात. देव बरें करून देव बरो दीस दिवं, देवाक मुखार करून आमी उलयतात. सुंदर कोंकणी उलोवन लोकांक बुलयतात. साहित्य अकादेमीची तिका वाट गावली, घटनेच्या 8व्या वळेरीन कोंकणी पावली. साहित्य अकादेमीची तिका वाट गावली, घटनेच्या 8व्या वळेरीन कोंकणी पावली. कितल्याय पयस आसूं आमी भास लागीं हाडटा, कोंकणींतल्यान समाजाचो एकचार दिश्टी पडटा. कितलेय पयस आसूं आमी भास लागीं हाडटा, कोंकणींतल्यान समाजाचो एकचार दिश्टी पडटा. युकेच्या गांवांत लेगीत कोंकणी रेडिओ आवाज चलता. संवसाराक कोंकणी काळजांनी असोच मोग फुलता. युकेच्या गांवांत लेगीत कोंकणीचो रेडिओ आवाज चलता. संवसाराक कोंकणी काळजांनी असोच मोग फुलता. आतां फाटीं रावचें ना, फुडें सरतले, कोंकणीची जैत उंच आमी दवरतले. आतां फाटीं रावचें ना, फुडें सरतले, कोंकणीची जैत उंच आमी दवरतले. कोंकणीची जैत उंच आमी दवरतले. देव बरें करूं.